शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला नवे पर्यटन विधेयक हाडून सरकार बारीक धंदो करपी गोंयकारांक लुटपाक सोदता असो आरोप मडगांवां भरिल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसायान केलो। नवे पर्यटन विधेयक हे सामान्य गोंयकारांच्या विरोधात आसा अशें म्हणीत लोकांनी ह्या नव्या पर्यटन विधेयकाचो निषेध केलो। मडगांवां जाल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसायान मडगांवच्या लोकांची गाराणी आयकून घेतली। मात एक विशय दरबारात बरोच तापलो तो म्हटल्यार शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला हाडिल्ले नवे पर्यटन विधेयक हे एंटी गोवन म्हणून। नव्या विधेयका वरवीं पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय करप्यांक 2% शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला कर भरप सक्तीचे आसा। परिणामी आता सामान्य गोंयकार चायेक लेगीत बसतलो जाल्यार तांच्याय बोल्साक हाचो फटको बसतलो हाचेर लोकांनी आवाज उठयलो। रेस्टॉरंट बसून हा पळय चायेचे बसून रेस्टॉरंट हा पळय तेंच्यांनी बसून रेजिस्टर करूंक जाय हेतून टुरिजमाक। प्लस इतलेच न्हू तेंकां ते रेजिस्टर केल्या उपरांत तेंच्यांनी 2% एवरी बील आहा पळय आमी काल फाल्यां उठून एक चाया बसून पियाली जाल्यार तेचेर 2% आमी टुरिजम सस्टेनेबल फी म्हणून आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिवंक जाय। अजापाची गजाल म्हटल्यार कॅसिनो खात्यांतल्यान मेकळीक आसा खंय। गोंयकारांनी 25 लोकांच्या वयर सार्वजनीक मेळावो घडोवन हाडलो जाल्यार इव्हेंट रेजिस्टर करप सक्तीचे आसा, नाजाल्यार 1 ते 10 लाखांचो दंड। मात टाउट्स म्हटल्यार दलाल ते मागीर रेजिस्टर आसूं नासूं तांची हातून नोंदणी नासली जाल्यार तांकां फक्त खंय 10,000चो दंड। हातून शाश्वत पर्यटन सोडून फक्त गोंयकारांच्या पोटार दवरिल्ले वजन अशें म्हणीत ह्या नव्या पर्यटन विधेयकाक लोकांनी विरोध केलो। आनी एक तेंच्यांनी हे काडला त्या हेतून म्हटले इव्हेंट रेजिस्टर करपाक जाय। 25 लोकांची समज गॅदरिंग जाली जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन रेजिस्टर करूंक जाय। म्हणजे फाल्यां उठून आमचे बर्थडे येयले, जात्रा येयली, नाटकां येयली जाल्यार इवन फाल्यां उठून क्रिसमसचे डान्स आहा पळय ते पासून तुमकां रेजिस्टर करचे पडटले, गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेवचे पडटले आनी हे एक्सेप्ट करिना जाल्यार तुमकां 1 ते 10 लाख पर्यंत फायन आहा। टाउट्सांक 10,000 फायन आहा, आमकां 1 ते 10 लाख फायन आनी टाउट्सांक 10,000 फायन। कोण टाउट्साचो बिझनेस करता ताका 50,000 फायन। ते रेजिस्टर होईना तांकां तितले फायन। जावं तो शेतकार जावं नाजाल्यार गेस्ट हाऊस ओनर जावं नाजाल्यार चायेचे दुकानाचे जावं नाजाल्यार फोटोग्राफराक पासून ओडून हाडले हितून म्हणल्यार तुम्ही कोता आनी कोणाक सोडला? कसिनोक सोडला। कसिनो इज नॉट अ टुरिजम एंटरप्राइज। कसिनो डजंट डील विथ टुरिजम। वाय इज कसिनो लेफ्ट आउट एंड वाय इज अ फोटोग्राफर रोप्ड इन? शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला नवे पर्यटन विधेयक हाडप हे लुटपाचे प्रकार अशें विजयाचे म्हणणे। शाश्वती राखप पर्यावरण खात्याचे काम। हे नवे पर्यटन विधेयक सरकार सामान्य लोकांचेर लादपाक शकना। आपूण हो विशय विधानसभेत मांडटलो म्हणून विजय सरदेसायान मडगांवां जनता दरबारात सांगले। टुरिजम पॉलिसी म्हणटी कितें? आज 2% टुरिजम मिनिस्टर लावंक सोदता सगळे धंद्यांक, रेस्टॉरंट, तावेण सगळ्यांक। कितें म्हणून 2%? सस्टेनेबिलिटी खंय? सस्टेनेबिलिटी टुरिजम कशी राखतली? सस्टेनेबिलिटी राखपाचें काम एनवायरमेंटाचें मात। अशी बिलां हाडूं येता आनी लोकांक तुमी कास्तिकार करतात की इतले दिसान ऑब्जेक्शन दिना जाल्यार तुमचें ऑब्जेक्शन सस्टेन जावचें ना। कितें जावचें ना? हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केल्लो आतां सांगपाक, बट ही हॅज नॉट रिस्पॉन्डेड। नो मोर प्रॉब्लम, मे बी ही इज बिझी समवेअर। Once he responds, I'm going to take this issue. We are going to make this into a major thing. Tourism bill has to be, every stakeholder has to be taken into confidence. And when you are trying to charge small shopkeepers, bar wala, येते कोणते आमचे चाय वाला कोण आहा तांकां तूं लावंक सोदता 2%? कितें म्हणून तें खंय आला तूं 2% रावपाक? अरे तांची पयलींच ते रडटात की आमचो धंदो जायना म्हणून आनी तूं तांचेर 2% लायता आनी 10 लाख फायन। कसली 10 लाख? दादागिरी आयकना जाल्यार 10 लाख फी? कोण हो सालाजार जालो बरें? हो सरकार सालाजारा भशेन मागूंक लागलो बरें।